दिवचले नानोड्यात दोन वेगवेगळ्या घडणुकांनी दोगांक मरण। नानोड्यात भटवारी चिरेखणीत 3 जाण बुडले। दोगांक वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयलें। सांतिनेज पणजेच्या मोहित कश्यप ह्या तरणाट्याक मरण आयलें। दुसऱ्या एका घडणुकेत नानोड्याच्या तिळारीचे व्हावते कनालात पेडणेच्या एका 17 वर्साच्या भुरग्याक बुडून मरण। पणजेच्यान आयिल्लो इश्टांचो एक गट आयतारा दनपारा भटवाडी नानोड्या वाठारांत आशिल्ले एके चिरेखणीत न्हावपाक देविल्लो। तातूंतलो मोहित कश्यप हो भुरगो बुडलो। खणीत बोवाळ जातकीच थळाव्या लोकांनी बुडिल्ल्या तरणाट्याची कूड भायर काडली। दुसरे वटेन नानोडे वाठारांतल्यान व्हांवपी तिळारी कनालांत पेडणेचो दीप बाक्कर हो 17 वर्सां पिरायेचो भुरगो बुडिल्लो। कालच्यान ताचो सोद सुरू आशिल्लो। निमाणे कडेन सोमारा सकाळी ताची कूड सापडली। काल लाटंबरच्या भागांत जे खणीन उदक आसा ते उदकान न्हावपाक जे भुरगो येयल्लो, तसोच दुसरो भुरगो एक कॅनलान न्हावपाक जे भुरगे येयल्ले, तेंचे जे बुडोन मरण आयलां तेंकां, तेच्या बद्दल म्हाका दुख्ख जाता। हांव त्या भागाचो स्थानीक पंच आनी म्हाज्या वार्डान जेन्ना अशी घटना घडटा तेन्ना खरेंच म्हाका दुख्ख जाता। हांव तेंच्या कुटुंबियाच्या दुख्खान सहभागी जाता आनी हांव तेंच्या बाकीच्या उरलेल्या पेरंट्सांकूय आवाहन करता की तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरचें, जेणे करून अश्यो घटना घडच्यो ना आनी प्रत्येकाचो भुरगो कसो वाडयता तो तेंकां खबर आसता, अशें घडोवंक जायना अशें हांव मागतां। आनी सरकारान कितें करचें अशें दिसता तुका? सरकारान हे ज्यो खणी आसा किंवा हे कॅनलाचो जो भाग आसा ह्या भागान न्हावपाक कायमची बंदी करपाक जाय। जे फार्म हावस आसा तितून भुरग्यांनी वचपाक जाता। सरकारान एक आपलो शेनवार किंवा आयतार अशे ह्या 2 दिसां भितून ह्या भागान खूब भुरगे न्हावपाक येता, थंय पुलीस डिप्लॉय करूंक जाय किंवा रावंड मारपाक जाय। नानोडे वाठारांतल्या कालव्यात बुडिल्ल्या दीप बाक्कर ह्या भुरग्याची कूड निमाणे मेळिल्ली आसा। दीप बाक्कर हो धारगळचो भुरगो आपल्या कांय इश्टा वांगडा न्हावपा खातीर कालव्या कडेन आयिल्लो। थंय दीप हो भुरगो कालव्यात बुडून ताका मरण आयिल्लें। दीप बाक्कर हो भुरगो कालव्यात बुडटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ताची कूड सोदपाचो यत्न केल्लो, मात काल आयतारा राती 8 वरां मेरेन दीप हाची कूड मेळूंक नाशिल्ली। ताका लागून रातच्या 8 वरांचेर उजो पालोवपी दळान सोद मोहीम बंद केली। आयज सोमारा सकाळी परत उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार गेले। तांच्यांनी तशेंच थंय आशिल्ल्या थळाव्या लोकांनी दीप हाच्या कुडीचो शोध घेवपाचो यत्न केलो, मात कालव्यात उदक चड आशिल्ल्यान नेमकी कूड खंय आसा तें कळप कठीण जाल्लें। उपरांत WRDचे अधिकारी घडणूक थळार पावले। तांच्यांनी परिस्थितीची पळोवणी केली आनी कालव्याचें उदक कमी करपाचे आदेश कर्मचाऱ्यांक दिले। एके वटेन कालव्याचें उदक बंद केले उपरांत कालव्याचें उदक कमी जालें तेन्नाच दीप हाची कूड कालव्यात आशिल्ल्याचे दिसून आयलें। पुलिशेन पंचनामो करून कूड सध्या पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।